हॅलो अँड वेलकम टू दीस एपिसोड ऑफ पॅट्रन. आयज आमी आसा टोका करंजळे हांगासर आनी आमच्या कडेन आयज आसा वसंत शांताराम पै, जे गेले वर्सभर हांगासर जे स्ट्रे डॉग्स आसा, ह्या लोकेलिटीन जे स्ट्रे डॉग्स आसा तांकां फीड करता, तांची कॅर घेता आनी सेल्फलेसली हे तेंचे वर्सभर जे आसा ते काम चालूच आसा. एक वर्स माहीत जालें, 2 वर्सां जायली आतां. इट ऑल स्टार्टेड ओनू चवथीक म्हाका कोणें तरी हें केलो. दुसऱ्या दिसा गणपती आशिल्लो आमगेर. यू कॅनॉट डू दीस आनी अशें म्हणटालो आनी मागीर आतां तेन्ना आनीक चड सुरू जालें म्हजें. एंड दीस वील कंटिन्यू टील आय डाय. आसा म्हणसर हांवें चालूच दवरतलो काम. कित्याक हांव म्हणणें म्हजें कितें, एवरीबडी हॅज गॉट रायट टू लिव. सगल्यांक जगपाचो अधिकार आहा. आनी दुसरें म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार पीपल शूड नॉट हेट द एनिमल्स. एकटो डेक्स्टर ब्रगांजा म्हणून IAS ऑफिसर, ताणें असो खूब हेल्प केला. म्हणल्यार मोरली सपोर्टेड मी. आनी लोकांनी आनी कोणें तुमकां अशें सपोर्ट बीन केला आनी बाकीचें फंडींग जावं तशें कितें? फंडिंगाचो प्रश्न ना. आय स्पेंड माय ओन मनी. ना, आय एम वर्किंग इन अ बँक. आय एम अर्दी तरी सॅलरी हांव उडयता तांचेरूच. सो तुमी कोणा कडसून अशें फंडींग बी तशें कांय ना, म्हणजे तुमचें स्वताचें ओन तुमी? ओन, सगळं ओन. आय वॉन्ट ओनली मोरल सपोर्ट, दॅट्स ऑल. तो लोकांनी करचो, तो लोकां कडेन ना सद्या. आनी हांव आतां व्हेरी शॉर्टली आय विल बी टेकिंग VRS व्हेरी सून. वीथ गॉड ग्रेस, इफ माय वन वर्क इज डन, आय विल बी स्टार्टींग अ शेल्टर होम with at least 50 to 60 dogs in starting. गव्हर्मेंटान वॅक्सिनेशन करचें. म्हजे कडेन ऑलरेडी डॉग जाण आसा, स्टे डॉग्सूच ते. तांकां पोसल्या तांकां? हय, पोसल्या. तांकां खंय सोडना. तर हे आशिल्ले वसंत शांताराम पै, जे गेले वर्सभर 20 ते 25 अशे हांगासर जे कुत्रे स्ट्रे डॉग्स आसा तांकां ते हांगासर फीड करता, तांची कॅर घेता. आनी तांचे फुडें वचून अशी वीश आसा की तेंच्या खातीर जे स्ट्रे डॉग्स आसा ह्या लोकेलिटीन, तेंच्या खातीर शेल्टर होम तांकां एक बांदपाचें आसा. तर पॅट्रनच्या आयच्या एपिसोडान इतलेंच. परत रोखडेंच मेळुया. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहील मांद्रेकारा वांगडा हांव कानिफ नात्तारी.